नमस्कार. आयज आमी हा सांगोळडा ह्या गांवांत आनी सांगोळडा तुमी पळोवंक शकता ज्या जाग्यार हांव आसा ती एक शेती आसा. तुमकां आतांच्या पिळगेन खबरच आसतली की शेती म्हटली की खंय तरी आमकां कमी दिसण्याक येता. शेती म्हटली की जे लँड फिलिंग जाता ते आतांच्या हेतून चड जास्त प्रमाणात लँड फिलिंग जाता. पूण सांगोळडा ह्या भागार असो एक शेत आसा की ज्या जाग्यार पिटर डिसूजा हे शिवोले गांवचे रहिवासी आसा ते मुद्दामून सांगोळडा हांगासर येतात, आपल्या शेतीन येतात आनी शेत लायतात. सद्या हांगासर जे तेंच्यांनी रोयलेले आसा ते खंय तरी कांयंगां रोयलेली आसा आनी कांयंगां तेंच्यांनी कशा तरेन रोयलेली आसा ते आमी पूर्णपणे तेंच्या कडनं तेचो प्रोसेस वगैरे जाणून घेवया की कितली वर्सां ते कांयंगांक लायतात आनी कशा तरेन ते कांयंगां लायतात पळय ते. त्याच प्रमाणे कांयंगां सुद्दां तेंच्यांनी हळसाणो लायलेलो आनी अशे बरेचशी भाजी तरकारी वगैरे जे आहा पळय ती तेंच्यांनी लायलेली आसा. थेट म्हाज्या फाटल्यान हे तुमी पूर्ण शेत आसा ते शेत तुमी पळोवंक शकता की कशा तरेन तेंच्यांनी कांयंगाची लागवड जी लायलेली आहा आनी कांयंगां कशा तरेन जाता आनी ताचो प्रोसेस कितें आसा, कितल्या म्हयन्यान ती तयार जाता आनी बाजारांत तेजी विक्री जाता. पूर्णपणे आमी जो प्रोसेस आसा तेंचे तोंडी जाणून घेवया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राहा तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकार पॉइंट न्यूज चॅनल. साईबाबाची पालखी आसली आनी म्हाका लोकांक सांगलें काड आनी रस्त्याच्या सायडीक दवर म्हणून. आनी तेन्ना आमी कितें केलें, पयलींच आमी विकच्या आदीं पयल्याच दिसा साईबाबाची घंटी बोल्ली पालखी करता आसतना. कित्याक आमच्या दारान साईबाबाचें देवळ आसा आनी हांव सगळ्या देवांक मानता. म्हाजो धर्म हांव मानता खरो, म्हणल्यार सगळ्या देवांक हांव रिस्पेक्ट दिता. कित्याक साईबाबाच्या देवळा मुखार आमी आमचें पोट भरता. जेन्ना आमी तेन्ना 3 दिसांक आमी आमचें तेंची पालखी जाता, तेंचें फंक्शन जाता. आमी सुमार 1 लाखाचो धंदो केलो 3 दिसांक. आनी जेन्ना आमी म्हापशां गेलेले तो एक दादलो आसलो यार्डान, तेणें सांगलें तूं आतां कोई नहीं खाता है, 5 रुपया भी आनी फुकट भी नहीं देता है. आनी जेन्ना ताका कळलें आमचो धंदो वाडलो की तो म्हणूंक लागलो आपणा आख्खें शेत दी तुजें विकतें. आनी ताका सांगलें हांव दिना, तूं आतां म्हाका डबल सुद्दां दिल्यार हांव तुका दिना. तो म्हणूंक लागलो तूं सगळें गिरायक मारलें आनी आमी कितें करचें. हांवें म्हटलें तें तुजो प्रॉब्लेम. म्हाज्या गोंयच्या लोकांनी म्हाका सांबाळलो. आमी ऑर्गेनीक केलें, आमचो प्रोडक्ट बरो जालो. आनी त्या वर्सा म्हाजो कॉस्ट काडून हांवें सगळो उरलेलो कॉस्ट, उरलेलो प्रॉफीट येता पळय ते म्हाज्या फ्रेंडांक आनी कोणे हेल्प करता तांकां वांटलो. आमची शेती, आमची जमनी आहा त्यो आमी सांबाळुया. आमचो लोक आतां कन्वर्ट करता, पुत्ता, बांदता आनी भाड्याक दिता आनी शॉपां घालता. तें करिनाका. शेत तें शेत आसूनी, दोंगर तो दोंगर आसूनी, कित्याक ही आमची धरती माता, ही आमकां पोसता. ती धरती माताक आमी रेस्पेक्ट दिवया आनी जी आमकां दिता धरती माता ती आमी खावया. आनी एक टायम असो जालो की कोरोनाचो आमकां खूब त्रास जालो. सगळी भाजी पालो येवपाचो भायलो बंद जालो आनी तेन्ना लोक सामको दुखोवंक पडलो. फकत आमी आमचें शेत उक्तें दवरलेलें आनी त्या वर्सा आमी 5000 स्क्वेअर मिटरांक भाजी घातलेली. कालिंगड आमी इकलें खरें, म्हणल्यार आमी भाजी इकली ना. कित्याक सांगलें लोकांक मदीं करून मायग्रंट लोकांक व्हरा आनी खाया. जाय तितलेंच व्हरा, सगळेंच व्हरून वेस्ट करिनाका. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की एक टायम येतलो की असलो कोरोनाचो दुखो आनी एक टायम तर पडत. आमचे बॉर्डर तर बंद जायत, आमचे कडेन पयशे आसत, आमचे कडेन जेवण आसचें. त्या पासत आमची जमीन आमी सांबाळुया, उत्पन्न करया आनी आमकां आमची धरती माता कितें जाता आनी दिता तें पोट करता. ही कांयंगाची बिया ही काळंगाची बिया. ओके. ही पयली घालची पडटा ना, ही पयली एक 2 दीस पाणयान घालूंक जाय. ओके. आनी मागीर ती 2 दिसां भितर ताचो बाकीचो प्रोसिजर आहा तो ताका उणको मारून बी घालपाक जाय. अच्छा. आनी जे आतां हे खत आसा दाखयलें पळय ते टोटल ऑर्गेनीक खत आहा. टोटल ऑर्गेनीक, तितून केमिकल ना काय ना. ते फक्त कचरो, तो कचरो डिकम्पोज करून मागीर ताचे सॉयली वांगडा मिक्स करून ते मागीर ताका घालपाक जाय. खंयच्या कचऱ्याचे एकठांय करप ते? हो आमचो डॉमेस्टीक कचरो आसता पळय, म्हणजे केळ्याची साली जावं नुस्तें जावं आमी कितें उजरायता उडयता पळय, तो सगळो एके कडेन करून डिकम्पोज करपाक जाय. म्हणजे एक 2 मिटर भर एक खणको तयार केलो ते घालपाक जाय आनी एवरी इयर ताका घातले, तेजेर माती घातली, तो डिकम्पोज जालो पण ते सारें तयार जाता.
ते वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट म्हणटा ते क्वॉलिटीचे इवन ताका दुसरे सुद्दां आनी कसले लागना म्हणजे ते अशें घालपाक जायना पयलीं खणोन तितून ते घालपाक जाय मागीर तेजे वयर ते जेन्ना बी घालता रुजोवन येयला मागीर ताका पाणी घालपाक जाय आनी एवरी म्हयन्याक एक 4 फाटी ते तयार करून घालपाक जाय आमी रेडी आसा